ती एक जेटी बांधलेली पळय बेतूल ओएनजीसी ती कॉलेप्स जाली. तेंच्यांनी कितें स्टेटमेंट केला की ते काम चालू आसतना पडलें. कितें एक्झॅक्टली तर कितें जालां 2024 जेन्ना एनर्जी वीक जाल्लो ही तेमी एक जेटी मीन्स दर वॉज फ्लोटींग पंटून ते कोण आमगेले सर्वायवल एट सी भुरग्यांक ट्रेनिंग दिता तांकां ते फ्लोटींग पंटून केल्लो. ते कितें जाता म्हाका स्वता प्रॉपर इंजिनियरींग जालें ना आनी येतली व्हड ओएनजीसी हे जे सेंट्रलाचें हेमी म्हाका सुद्दां प्रॉपर प्रिकॉशन घेयनासतना ड्यू टू नॉन प्रॉपर इंजिनियरींग हे तेमी बांदिल्ले आनी जेन्ना वारें वादळ जालें तेन्ना ते पलटी जावन ती पोत्तून उदका देंवली. सो ही देंवली तेजो प्रस्न ना. प्रस्न म्हणटा तो आमगेलो नुस्तेकार भावांचो. म्हाका दिसता हे सरकारान हे जे केन्नाय कसलें काम कोताय तेका सारकें इंजिनियरींग कोन्न बिकॉज इज नॉट खंय आणलें बांदलें न्हू. इतलो फोर्स तेजो उदकाचो हो सगळो अकाउंटेबल कोण अकाउंट कोण तो बांदपाक जाय आशिल्लें. हें आतां जालें तें ताबडतोब आतां जालें तेजेर उलोवन फायद ना. जालें तें ताबडतोब विदीन फ्यू डेज म्हाका दिसता हें साल्वेज काण ती पॅसेज क्लियर करपा जाय. नाल्यार आमगे नुस्तेकार भावांक त्रास जातले. तेंगेले झाडो ती पॅसेज दोयऱ्यांक वयता तेन्ना त्यो बोट्यो दॅट इज दॅट पॅसेज वीच गोज इन टू द ओशन. सो हें ताबडतोब काडपा जाय. म्हाका दिसता नाजाल्यार सरकार हो फेलियर लास्ट आमगे नुस्तेकार भाव तेंगेले पोट मारपाक कोताय कितें म्हण खबर ना म्हाका. लोकांक कितें दिसता बाबा आमी इनवॉल्ड आय ओ एनजीसी सिन्स इट इज कमिंग इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी वी आर हेल्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल. सी आमगेलें हें गूंच म्हणटा एन एवरी टायम दे से इट्स अ सेंट्रल प्रोजेक्ट. सो सेंट्रल प्रोजेक्ट आनी लोकांक दुसऱ्या त्रास करपाचे आमगे गोंयकारांक त्रास करपाचे हें जावपा जायना. If not required, we will. If they don't remove it within 1 week, I think so. Kanala, we will come on the road and stop everything from ONGC if they don't take proper action. They cannot take people for granted. And जेन्ना मग हे भाव आमगे नुस्तेकारचे इट इज लायक तेंगे लायफ उरते तें तरी कोण समज तर आमी मेळना देन वी विल डेफिनेटली टेक एक्शन अँड पुट प्रेशर ऑन द गव्हर्मेंट टू रिमूव इट एज सून एज पॉसिबल.